Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. जल्मठेपेची ख्यास्त जाल्ल्या कैद्यांक मुजती पयलीं सुटपा खातीर आतां मार्ग सोंपो जाला। गोंय सरकारान हे विशीं मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात। जल्मठेप भोगपी कैदी मुजती आदी सुटपाक हायकोर्टात अर्ज करतात। ते फाटभुंयेर महाराष्ट्रा प्रमाण तुम्ही मार्गदर्शक तत्वां करूंक शकना काय म्हूण हायकोर्टान गोंय सरकाराक विचारिल्ले। सरकारान ते प्रमाण तत्वां जारी केल्यात। 14 ते 60 वर्सां जल्मठेप भोगून जाल्ल्या कैद्यांक आतां बऱ्या वर्तनाच्या आदाराचेर बेगीन सुटपाक आतां मार्ग उपलब्ध जाला। जल्मठेप भोगपी कैद्यांनी ठरावीक काळ ख्यास्त भोगून जाल्या उपरांत ते सुटपाक शकता। गोंय सरकाराची ते विशीं मार्गदर्शक तत्वां प्रमाण ख्यास्त भोगपाचो काळ असो। बायलां विशीं खून प्रकरणां 18 ते 20 वर्सां ख्यास्त। बायल अल्पवयीन भुरग्याचो खून 20 ते 26 वर्सां ख्यास्त। खून बलात्कार 28 वर्सां ख्यास्त। हेर कारणांक लागून खून 20 ते 26 वर्सां ख्यास्त। राजकीय कारणावेल्यान खून 24 ते 26 वर्सां ख्यास्त। गँगस्टर सुपारी दिवन खून 28 ते 30 वर्सां ख्यास्त। टाडा पोटा गोंय बाल कायद्या खाला खून 40 ते 60 वर्सां ख्यास्त। सदोष मनुष्यवध, खुनी हल्लो, बलात्कार, ॲक्सिडेंट, खंडणी, अल्पवयीनांचे अपहरण, फटिंगपणा आणि बाकीच्या गुन्ह्यां खातीर 14 ते 40 वर्सां ख्यास्त। गोंयांत आदी अशी मार्गदर्शक तत्वां नाशिल्ल्यान इत्सूक कैद्यांक सोडपाचेर 20-25 वर्सां निर्णय जायनाशिल्लो। ताका लागून कैदी हायकोर्टात वताले। कैद्यांचे पुनर्वसन करपा विशीं राज्य शिक्षा रिव्ह्यू मंडळाची प्रत्येक 6 म्हयन्यान बसका जावप बंधनकारक। ह्या नेमा प्रमाण जल्मठेप जाल्ल्या कैद्यान निश्चित काळ ख्यास्त भोगल्या उपरांत वा कैद्याची पिराय 65 वर्सां परस मायज जाली जाल्यार ताका मुजती पयलीं सोडपाचो विचार करतात। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।